अकराचं बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे. आणि आमचे कालचे डेकोरेशन व्हायचे. आय गॉट माय फर्स्ट होती, आम्ही काल केलेले सगळे तसे. हा सजाक म्हटलं या फर्स्ट तू ते काढ आणि बॉलून सगळं लावया. ही डेकोरेटर येतलो तर अगं म्हाका याद येयला आमचे सगळ्यांक आमी अजून ब्रेकफास्ट करा तर डेकोरेटर येवपाचा डेकोरेशन करपाक बारीकशे डेकोरेशन सांगला. आणि आजचे आमचे ब्रेकफास्ट हांगा करता. शहाणे आणि आद्या बसला आणि एबे दिदी आणि आई हांगा बसता आणि बाबी हांगा बसला. बाबीक अर्धच दाखयता हांव कित्याक तर बाबी बायक तेल काडटालो म्हणून बायक तेल काडटालो. आणि मम्मी हांगा च्या पिता सगळ्यांना आमी च्या पितात. हांव च्या पिना आतां च्या पिता. सो आतां फ्रांसीस वचून सगळ्या फुड्यान नुस्तें हाडला कितें हाडला काय खबर ना. ते सगळें पळोवपाक जाय. सगळें आयज खूब कितें तें प्लॅन आहा. बायक तुमकां मागीर मेळयता. बायक न्हाणयले की ड्रेस बीन घातले की सो म्हाका रेडी जावपाक हांव जस्ट बेश्ट अशेंच आहा. सो चलो. ए गर्दी कित्याक रे गर्दी कित्याक रे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ए म्हाका विश कर मरे. थँक्यू. हा पळय येयले आमच्या हायट पळय मरे. ए दोगांय सेम हायट न्हू. दोगांय सेम हायट पळय. ओके दीदी येयले फायनली टायमार. हा टायमार ना असो टायमार. तो केन्ना येतलो. गाडयेन घातले सामान आमी घातला. ओके कितले हेल्प केले. शिशी पळय अरे पुसचें पडटलें न्हू. सुनंदा आपया कितें म्हणटा. तू केन्ना येतलो. परत केन्ना येतलो. तेंका आतांच हाडूंक जाय न्हू. बरें विशाखा. ओके बरें ओके. एक्झाम न्हू सारखे बेगीन प्रिपोन केले आमी. 11 12 बी आसता. केन्ना पेपर. कंप्युटर पेपर एक दवरला फाल्यां. मागीर मंडे म्युझिक पेपर आसा आनी मागीर प्रॉपर एक्झाम. हे आमच्या डोरा आनी आमच्या डोरेमोनाचे सीन बाबूचे एक्झाम्स. ओके. सो खूब कितें बारीक काम हा कंटिन्यू करया. ताका न्हाणयता. नहा के आने के बाद उसका सेरेमनी करेंगे पयलीं मरे. मागीर फुडें प्लॅन आहा. सरितान सांगूंक ना दिसता ते मागीर सांगता तुमकां. 1-2 मिनटां ब्रेक मागीर सांगता. सगळे बिजी. सो दीदी येयला आणि जिजू येयला. बायक बाबू काडूं ना. आणि बायक जस्ट आत्ता न्हाणयला. आणि आता तुम्ही विश करू शकता बायक सगळ्यांना. थँक्यू बरं सगळं. आत्ता न्हाणयला. हॅपी बर्थडे कर बाबा. अरे बटर लावण्याचं सगळ्यांना. दीदी मुद्दा सो ते सगळे सोडून ताका बेश्टे कपडे आता नॉर्मल घातला. मातशें मी पळय टायम वता मातशें जेवण व्हरला नाटलें तेन्ना मागीर दुसरें घालताय का. पण यावेळी म्हणून वायटूच जालें. हय सगळ्यांक थँक्यू म्हण. सो सगळ्यांनी विश केला पळय तांकां सगळ्यांक थँक्यू. सो जस्ट आत्ता पळय 11 जाले. आता डेकोरेटर येयला. हे पळय हांगा आतां सद्या काम जाला. सो आतां जस्ट स्टार्ट केला. सगळें जालें की तुका डेकोरेशन दाखयता. दीदीन स्पेशल आपयलेलें दीदीला सच्चें इट्स फ्रॉम नेवरा म्हणजे नेवराच्यान. आणि अशें कितेंय फंक्शन आसल्यार तो डेकोरेशनची ऑर्डर्स घेता आणि तशी सर्वीस करता. आणि एकदां हांवें सांगलेलें तेजे मिसेसाचे बेबी शावराक हांवें मेक ओवर केल्लो आणि तेजें डेकोरेशन दाखयलें. सो तेन्नाय सांगलें. सो आयचे आमी तेका टायमार सांगला. एक्चुअली सांगपा म्हटलें सारक्या टायमार म्हटलें टायमार प्लॅन नासता. हांचे डेकोरेटराचें नांव कितें. निखिल. ओके निखिल. सो जालें फायनल की दाखयता तुमकां. आतां जस्ट अशें आहा सद्या. सगळ्यांक आसले काडले सोफा बिफा सगळे. एवरी टायम फंक्शन आसता तेन्ना आमी सगळे सोफा जेवण घालता ते अशें. आधी कितें करता रे. आनी तूं कितें खंय वयता रे हेल्मेट घेवन. जिजून आनीक कोण हाडला न्हू. 2 न्हू धाकटे डेकोरेटर येयला. 2 प्रोफेशनल आहा ते आमचे भितर करता. आनी 2 जाणां येयला धाकटे येयला ते झगडी करता पळय डेकोरेशन. हेंचे मागीर तुमकां फायनल दाखयता कशें केला ते. हांगा सद्या ते लावन घेतला. अरे हे तुमी डिस्टर्बन्स केला म्हणून अशें. हे वयता ते लागचे ना रे. कसले डेकोरेटर रे. हा हे डेकोरेटर म्हणटा अशें उबे करना बरें. आनी मेन आमचे ते चलता. हे हांगासर आजून सद्या हे चल्ला इन प्रोसेस. तुवें न्यू येयला रे. सांगा सद्या न्हू जेवणाची तयारी चल्ला आतांचे. हांगा सोय भाजता कानो बिनो कितें. हे कितले घालपाचे सांग. हां हांगा आसा आतां रातचे. प्रॉन्स घेतल्या आणि किंगफिश.
खुर्ची घेऊन ये. आणि हे दिदी आणि या दिदी आणि ते वाढल्या दिदी दोघा हे बाय दोनही दिदी मागीर तुम्ही म्हणता ते खंयच्या दिदी सोनिया दिदी आणि सुजा दिदी आणि हांगा सावित्री बसल्या बाय काय कितें चल्ला रे हेच म्हणता ना कितें चल्ला रातचे 12 म्हाका कॉल केला हा. लेन्सीस हाडटा काय ना तू काय पयलीच घातलेले आसा मरे हय आले बर्थडे गर्ल बाबा ताता करताले हांव धरू बाबा राव धरता ओके हो दाखव तुमकां मागीर दाखयता हा डेकोरेशन कितें जालां कॉपी उलगत कितें जालां म्हाका माझ्या ऑर्डर मेकअप हय रे कर 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 कांयच कोन्ना. पळय स्पेशल थँक्यू हेंका हे दोग जाणांक खूब हेल्प केला सावित्री थँक्यू आणि तेका नाका खंय व्हिडिओचेर ओके नो प्रॉब्लेम पूण थँक्यू हा पूण थँक्यू तुमी खूब हेल्प केला तूं आतां मेकअप जावपाचें आसा अरे जो मातशा हाफ टायम गावता म्हणजे बेश्टे बेश्टे केला टचअप दिला म्हाका टायम ओके तूं असो करतलो ना रे हे आतां लायो घालपाक हा, लायो घालपाक जाय. पानां दाखोवंक जाय न्हू तर मातशें कोणाक सांगितली सांग बायक तो पार्ट व्हरलो तो 2 मिनट आनी मातशी रांगोळी घाल म्हणून ओके ओके गड़बड़ मका नहाऊंगा जाए मुझे नहाना है ये देखो यहाँ पे अरे रे 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 ऑपरेशन आँखों का ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे ओ तुमका दाखयता मम्मी पळयता हो पळय आई आणि मम्मी पळयता कसं दिसलं तुमका आमचं डेकोरेशन इल्लुशन हय न्हू सुंदर दिसले बायचे बाबा बाबा बाय खंय रे आसरा बाय खंय रे ए पापा हा रे थंय आसरा बाय खंय रे ए बय पापा हा थंय बाबा आसरा बाय खंय रे पापा हा रे पापा पळयता ओ आमचं मेन डेकोरेशन एक्चुअली ओके आणि ये हम लोगों ने एक्चुअली दीदी प्रिंट करके लाई थी वाह सब गड़बड़ सब बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा आपको ऐसे सब अपना अपना एक्सप्लेनेशन वो तुमको फायनल दाखवता राव हां हो मागीर आम्ही बिरोल करतले बाय येयले की चांद लगेगा म्हणजे कितें म्हणटा तेका अभी ऐसा है कुछ सो आता बायक न्हू पान दाखयतले आमी ओवायतले मातशे सो तेजे तयारी करता वयगे हे आमचे दुसरे डेकोरेटरा हे आमी सेपरेट केला कोणाचे सेपरेट हाडलेले ते लायो बीन घालतले म्हणून बॅकग्रावंड हो केला आनी हो आमचो मेन डेकोरेशन कॉम्प्लेट रेडी आहा एक टेबल बीन सायडीक दवरला सध्या केक हांगा आसले न्हू सो मागीर रातचे करतले आमी केक कटिंग आनी ती एक सेल्फी घालता दोळे घातल्या म्हणून लेन्स घातल्या ती एक दुखता रडटा ना सेट जालें सो आता हे बायक पाना वाढल्या रांगोळी सगळं रेडी हा ते बायचे जेवण रेडी काय कोणा बेश्टा गडबड हेच सुद्धा करपा आमकां सगळं बायक पाना आरत दाखयता आनी बरयता बायक चला आमी जेवण आतां आमकां थंय वचपाक जाय बाबा आसरा बाय खंय टायमूच ना बायक कोणी कितें करता माझे बाईक पापी दे रे माझे बाईक पापी दी पापी फँकी दी फँकी व्हेरी गुड झालं बसपाचे आम्ही ये क्या था आम्ही बसता मरे मस्त आम्ही बसता मरे मस्त आम्ही बसता म्हणजे मच्छा पुली नका मान बोलले आम्ही मान बोललेले आहो बाबा मान आले आता गो झालाय मामला तो शेवया ना शेवया त्याने भूक लागला रे माझे बाबा भूक लागलेली गे उद्या केलं रे पापू माझे बाबा बाबा पापू घातलं मले
सो आता आमचे एक सरप्राईज विजिट हा ते तुमका सांगता आता कोण विचार गाडीन बोलूया गाडीन कसं बोलायचं आता असं बॅकग्राऊंड खूप येता ना मागे सांगता मागे सांगता तुमका कसं किती आजचं प्लॅन हा मस्त सरप्राईज प्लॅन हा आणि असा कितीतरी असा खूप ते एक्सप्लेनेशन दिवचेच पडटलं बारीकशे न्हू आले मागीर खूप कितें कितें कमेंट येतालो ते खातीर सांगता तुमकां मातसो एका बरयता म्हणजे कंटिन्यू करता हां बाबा या ना तुमच्याकडे करतो मम्माकडे दाखवतो बाबा या मम्मा या असं मम्मा म्हणतो काका या मम्मा येता आम्ही आता ड्रेस चेंज केला त्या जेवणा तू घाल तू आता माम जेवण झालं आहे पा चल हे पैसो केन्ना घालता चिरमुले घालता भाई जितना आज तो मेरा चांदी चांदी हो गया इतना सारा चुरमुली अरे अरे खूप आवडता त्याला चुरमुली हो पण अरे असता पण अरे सो फायनली आम्ही सगळे रेडी झालो आता जसं आता वयता तुमकां दाखयता खबर तितली बॉस्काने तेजस येयलाय हे येतल्या आमच्या वांगडा सामान बी नाका दवरला सो चला आता भायर सरतले भायर तुमकां डेकोरेशन दाखयतलें म्हणजे वयता आसतना दाखयता हय हय सो शंकर आनी जिजू बीन गेले म्हणजे ते पॅटीज बीन हाडपाक येयले पळय आमची टिचर आयज टिचर्स डे न्हू टिचराचो लूक केला खंय आनी पळय दीदी दोनी चला या मगो सगळी रेडी हे तुम्ही दोगांय चला तुम्ही तसं सकाळी चलत राहा सर बाय ह्या थोड्या गाड्यान भरला आणि तर त्या गाड्यान भरला सगळे सो आता सगळे रेडी झाला तर वयता आम्ही भायर सरता आता रेडी रे सगळे झाले सगळे सामान घातले पॅकअप केलं घातलं आता कोणाक कसं बसवूया ते सेट करता राव चला चला आउटफिट सगळ्यांचे अशेच आसा त्या हे टिचरीचो आउटफिट दाखयला मरे आधी बीन सध्या की आधी शना बीन आसले तेंचेच घुमट कॉम्पिटिशन अजून स्टार्ट जावना हय तर तेंचें मुडाव जालें सगळें मुडाव जाला सध्या बाबड्यांचें सो वयता आसतना म्हाका आतां मातशें केक कलेक्ट करपाक जाय आमी बॉस्कोच्या गाड्यान वयतले पळय सो आतां आमी हांगा रावला मातशें केक कलेक्ट करपाक केक ऑर्डर दिली आमकां न्हू लेट जाला एक्चुली सांगलें 2:30 to 3 o'clock येता म्हणून पण आमकां 4 जालें हांगासून अरे तुमी कोण डे सो हांगासून केक कलेक्ट करताना वयता केन्ना पावतलें आमकां खबर ना एटलीस्ट हाफ एन अवर एक टायम वचपाक तांकां वचा म्हटल्यार फुडें सो पेट्रोल पंप बरें रावला आमी आतां हांव बायच्या ते बाय उठताले रावतले बायकूय चेंजूय करूंक जाय बीन न्हू सो हांव त्या हितून वयता शंकराक ह्या गाडयेन घेता त्या बाय येयली आमची गाडी हे पळय बाय हे पळय उठले आमचे न्हिदलेले ते आतां बायचे कपडे बीन चेंज करपाक जाय ड्रेस न्हू रे वा हॅपी बर्थडे मरे सगळ्यांक थँक्यू म्हण तुका सगळ्यांनी विश केला थँक्यू म्हण ऑर्डर ते सपोर्ट करता हांगा ये हा सद्याचो ईदूय आहा न्हू टिचर्स डे ईद बायचो बर्थडे बी ते सगळे आयज एकूच दाय येयला सो फूल ट्रॅफीक आहा ते आमकां केन्ना बी पावतली खबर ना जुलूस आसा न्हू हा सो ते फुडें गेले फ्रांसीस बीन अशें कितें पावतलें आमी पळयता आतां पावल्यात अर्दक आतां बायक न्हू कपडे रेडी करता घालता सगळ्यांनी कमेंट केलेले हो ड्रेस आहे रेड एंड व्हायट तोच घालताय का आतां बाय रेडी मरे हय बाय हिरोईन दाखय आमची बाबा मम्मांक पळय आले तशी आमच्या लोकेशनाचेर पावले आमी आयला आमी आतां
हांगासर हांगा तुमकां आमी भितर दाखोवचे ना हांगासर ऑर्फनेजन आयला सो भितर शूटिंग काय करचे ना आमी सो मातशें तेंच्या वांगडा आमी सेलिब्रेट करतली मागीर येतली घरा परत सो चलो तू बसता मध्ये सो तुम्ही चलो यस गाइस फाइनली आता हमें पावले असा एक्चुअली हम लोग जो पहुंचे मैं आपको बताता हूँ बात करने को टाइम नहीं मिला बाई कसं दिसतं पहिली कमेंट करा खूपशा लोकांनी कमेंट केलं रेड अँड व्हाईट घाला बरे दिसतं म्हणून एक्चुअली बरे दिसतं बाई ना आम्ही शॉपिंगाक गेल्लो पळय येल्लोय घेतला पिंकूय घेतला प्लस होय घेतलेलो सो होय आमकां आवडलो प्लस तुमकांय आवडलेलो हो ड्रेस घाला म्हणून सो फायनली घातलेलो आसा आता आम्ही येयला खंय ते तुमकां सांगता फुडें ऑर्फनेज आहा ते तुमकां दाखोवचें ना कित्याक थंय अलाउड ना परमिशन ना शूट करपाक बेस्ट एक आमी केक कटींग करतले पळय तें तुमकां दिसतलें आनी भितर आमी काय शूट करचे ना ओके ते खातीर आमी हांगाच शूट करता आमी वयता थंय बारीकशे तांकां भुरग्यांक कितें करून जाय तें करतले आनी येलेगीच मागीर घरा कितें आमचें सेलिब्रेशन आसतलें तें आमी कंटिन्यू करया ओके इल्लीशी भुरगीं आहा इल्लीशी भुरगीं 2 वर्सांसून स्टार्ट न्हू सो आमी वयता थंय पयलीं करून येता मागीर कितें जालां तें आमी तोंडा वयल्यानूच तुमकां एक्सप्लेन करूंक शकता कित्याक थंय आमी कांय दाखोवंक शकचे ना ओके सो आमी वयता पयलीं थंय करून येता मागीर कंटिन्यू करया चलो सॉंग बीन म्हणोनी मरे ओके सांग काय रे दीदी हॅपी बर्थडे सॉंग तर जाले आमी वचून आयली खूब बरें दिसलें तेंच्या वांगडा सेलिब्रेट करपाक चलो या मरे गाडी में बैठो चला या सो जाले आमी वचून येयली एक केक कट केला आमी रेड कलर रेड बेस्ट जालें न्हू सामकें बरें जालें बेस्ट बर्थडे इवन बायचो आनी वेळा फर्स्ट बर्थडे स्टार्टिंग बर्थडे आमचो बरो जालो फर्स्ट म्हणजे एक कट केला आमी केक आतां आनी एक घरान करतले केक कटींग थंय काय अशें अलावड आसले म्हणजे विडियो शूट बीन करपाक सो नॉर्मल आमी म्हणजे आमी केक कट करता पळय ते दाखयल्यार तुमकां बॅकग्रावंड आवाज येयलाच आसतलो सगळ्यांना कशी हॅपी बर्थडे म्हणटाली सगळ्यांना बेस्ट हुशार आहा सामके भुरगे बरी सॉंग म्हणटा न्हू सारकी सॉंग म्हणपाक आनी एकूच टुनान सारकी न्हू सगळी बरें जालें आनी बाय चड हॅपी आसले आनी भुरगीं अशी आसली की 2 years स्टार्ट जाले ते बेलो 7 years सो ते बाय सगळ्यांक पळोवन सारके हॅपी जाले न्हू बाबा बर्थडे जालो न्हू हॅपी बर्थडे जालो न्हू बाय हाती मारना हॅपी बर्थडे सॉंगाक ना अशें क्लॅप मारता ते सारके पळय तुरले सारके बरी सॉंग म्हणटाली ती न्हू रे बा बीज एंड बाबूज रे बा खंय गेल्लो रे तूं हॅपी बर्थडे करूं ताका आशिया म्हणटाली आशिया सो आतां वयतकीर आमकां आतां घराचें मातशें प्रिपरेशन करपाक जाय प्रिपरेशन इन सेन्स जेवणाचें मातशें कितें आहा तें काय ना नुस्तेंच फ्राय करपाक जाय सनसेट खंय हांगासून जाता सनसेट गेला गो फाटीं उरलो पण दिसता मस्त बस येयली मदें बाय कर बाबा सगळ्यांक कंटिन्यू रावा सांगते बाबा फ्लँकीश दी ती फ्लँकीश दी रे बोलले आवय बावली आहा तेका पापी दिता सत्ता कोण येयला सारके सरप्रायज एक्चुअली कितें जालें कोणाक सांगनासलें हांव किचनांत आसलें पळय जाल्यार माई आनी कितें अचानक पावली एबे मावसो येयला मावसो हात पाय धुवपाक गेला आनी माई मम्मा रे माई मावसा आनी किर्ती सरप्रायज सारको सरप्रायज दिलो सारको
हो बस झाले अचानक येईली पावसा असं सरप्राईज दिता आ ये वय तुझ्या पप्पा गेला या बाय कशा अरे हांगात येयले की तुम्ही कित्याक झगडटा सांग पया कित्याक झगडटा तुम्ही सांग अपय हा तो कसले लाईट ब्लू डार्क ब्लू आणि हो कसलं खबर ना हॅलो मॅडम गुड मॉर्निंग चीटर चाव ओके जसं कीर्तीबाई कन्फ्युजन जाता कित्याक 4 दीदी जाले आता ते व्हडले दीदी हे दीदी हे दीदी हे दीदी कन्फ्युजन जाले न्हू मागीर हांवें कीर्तीक कितें सांगलें चार दीदी पर जीजू तो एक ही है इधर एक ही है जीजू फुडलें सांगना रे अपय दीदी चाव पिता फुडलें सांगना म्हाका हातोळे शिंचले होय ना शिंचले म्हाका हातोळे धरून स्माइल बरं दिसता अपय ओ साकोती चिकन साकोती फ्राय ताजा फिश फ्राय आणि हो आमचं सुंगटा फ्राय अपय तुका खबर ना रे आम्ही हांगा आसली मायाने कीर्ती डायरेक्ट जीजू गेलो हो दोन गेलो येतलो हा ओके बरं सो सध्या केक येतले हा आता सेट करता अंकिता कालची केक आपली बा आमची अजे फर्स्ट व्हिडिओ केला बघ ते डायरेक्ट केला मी जाणा केक आता बाय कपडे घालून घेईना सो झालं सगळं तर रेडी करता आम्ही मूड ऑफ झालो मस्त दर्शन केक लाईटच नसली आत्ता लाईट येईल जस्ट आता केक दिसता दिसता तर चला दिसता मरे Happy birthday, right है ना हाँ अच्छा और तो शुरू Happy birthday to you. Happy birthday, dear Asna. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. Happy birthday, dear Asna. Happy birthday to you.
आणि आम्हीच खाऊया आम्हीच खाऊया मम्मी प्यायला Flag grab. Get flag grab. Good boy. अरे बरं लागतं रे Yummy. बोलता अरे सगळ्या आजी भैया आजी भैया बाबू येऊ नको. भैया 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 केक आणला रे बाबा. ओ. आसरा सो झाले आमचे केक कटिंग आता जेवणाचे जेवण दवरला या सायडीक मातशें वेज दवरला
आणि हांगासर नॉन व्हेज असे सगळे दवरला सेपरेट काउंटर मधले काउंटर न्हू हांगा थोडेच व्हेज कोणाक जाय तेंकां थंय नॉन व्हेजाचे दवरला काय भुरग्यांच्या वांगडा बसून जेवताय बाय बाय कसं लागतं बिर्याणी ए बाय बिर्याणी कशी जाला ते गेला टिवीन हे दोघे हांगा बसले अशे सेपरेट मावसो कितें करता हांगा रील काडटा हांगा बाय केक सगळी काढली कपल आणि अशी केक काढून दवरला आतां सद्या सगळी हे केले काढली पाय हांगा धरून गावना पळयता म्हाका पळयता हांगा व्हिडिओ घेता हे पळय माई बीन जेवता हे पळय माई कितें जाय गो हां आनी कितें सगळी वयता पळय जाता बर्थडे खबर आं असं आमी जेवता दिदी कितें करता गो दिदी कितें करता फोटो काडटा दिदी हाका सेल्फी घेता पळय टाटा कर मामी टाटा कर मरे फ्लॅगीच दी हां आतां आता हे सगळी जेवण केली आता आम्ही रात पडलेली ती काय जाणा जेवण राहत दिली ए प्लेट हात पे प्लेट आडवली एक हाफ फुल केले परत आडवण्याला बिर्याणी दोन पावटी झेले आणि आता ना पावटी आहे तिथे जेवण तिथे सोडला सोन्याच्या पावटी झेल हांव केन्ना सांगून येयला तुका हांव वचपाचें असलें बेश्टे जेजू खंय तरी गेला बाय बाय करे दीदी बाय करे टाटा कर फ्रँकीश दे म्हाका पळयलें ना आतां जेवेन हा सगळें वयता दीदी बीन रेडी जाला वचपाक पळय फ्रँकीश दी बाबा बाय कर हे पळय हांगा कितें चल्ला पळय आं दोन कपां खाली सरता केक कशी हाडली केक बरी बरें आसलें ना केक रोकडे सारकें बाबा पळय टाटा येता पळयताय टायर्ड जाला टाटा येता सगळे पळय आरवी बीन बॅग बीन रेडी घेवन रेडी वचपाक पुरो रे डान्स करूंक ना मरे ए भैया